संजीवनी साखर कारखान्यासंदर्भात आमदार ढवळीकारान केल्ले आरोप फट आसात. तांणी पुराव्या सयत आरोप करचे अशें सहकार खात्याचो मंत्री गावडे म्हणटा. गोंयांतल्यान फक्त 6,300 मॅट्रिक टन्स ऊसाची निर्गत केल्या. ढवळीकारान 20,000 मॅट्रिक टन खंयच्यान हाडला ताकाच खबर. आज पर्यंत 6,350 मॅट्रिक टन जो शुगर केन जो आसा तो आज ट्रान्सपोर्टेशन जाल्लो आसा. वट्ट जवळ जवळ 42 हार्वेस्टिंग गँग्स हे सगळे आज हे करतात. 48 व्हेहिकल्स आज ही ट्रान्सपोर्टेशना खातीर करतात. परत हांव म्हणटा तुमकां कांय खबर ना तेका ताणीन काल स्टेटमेंट केला की 20,000 मॅट्रिक टन हे जाल्लो आसा. आमी सत्य उलयतात, फटिंगपणाचें आमी कांय उलयनात. 20,000 मॅट्रिक टन आमी हें केल्लो आसा. तशें ना भावानो, हांव फॅक्च्युअल कालचो हांव तुमकां फिगर हें करता. म्हणजे हेका कितलें खबर आहा हें लोकांनी आज गोंयच्या लोकांनी आनी शेतकाऱ्यांनी समजून घेवचें, दिशाभूल करचें न्ही आनी ह्या मनशाच्या नादाक लागचें न्ही. आनी अजुनूय हांव सांगता, आंदोलनाची भाशा जे करणारे हे जे लोक जे आहात न्ही, अरे एक मूस तरी केन्ना मारला, मुसाचें तरी आंदोलन तरी ह्या लोकांनी केन्ना करून दाखयलेलें आहा. आंदोलन करून दाखयात आनी मागीर उलयात. ज्या वेळाचेर हेंचे कडेन जेन्ना सत्ता आशिल्ली ह्या लोकांनी केन्ना आंदोलनाची हेंचेर भीक घातिल्ली हांकां तुमकां सगळ्यांक खबर आहा कितें आहा तें. सो ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी लोकांक दिशाभूल करच्यो न्ही हें सगळें हांव सांगपाक सोदतां. म्हजें सहकार मंत्री ह्या नात्यान गोंयचे शेतकार जावं ते दूदकार शेतकार आसूं किंवा ते ऊसकार शेतकार आसूं, काही ऊसकाराक प्रॉब्लेम जाल्ला हें म्हाकाय खबर आसा. पूण हांव वारंवार त्या शेतकऱ्यांक हांवें विश्वासान घेवनूच हांवें निर्णय घेतिल्ले आसात. शेतकऱ्यां भितर आनी ट्रान्सपोर्टा वेल्यां भितर एकदां डिफरन्सीस जर आसा जाल्यार तेजें खापर जें आसा तें सरकाराचेर कोणें घालचें न्ही हें हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. ज्यो काही डिफिकल्टीज येतात त्यो डिफिकल्टीचे अडचणीचेर मात करप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी तातूंतल्यान सोल्युशन काडलें जाल्यारूच आमी बरें काम आमी दिवपाक शकतात. गोंयांत संजीवनी साखर कारखान्यान साखर आनी इथेनॉल तयार करपाचें सरकारान थारायलां. मात तो फुडल्या हंगामाक सुरवात जातलो काय ना होवूय दुबाव आसा. मंत्री म्हणटा डिसेंबर 2020 मेरेन चालू करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. खंय आमकां शेतकऱ्यांचें हित आमकां सांबाळपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां पावलां मारपाक जाय. आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान विदीन एक 10 दिसां भितर आमी एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट आमी फ्लोट करतले. कन्सल्टन्ट्स फॉर टेक्निकलिटी, फॉर फिजिबिलिटी, वायेबल प्लांट, वायेबल प्रोजेक्ट आनी फायनान्शियली कशें आमी एडजस्टमेंट करता कितलो लोड येवपाक शकता ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी न्यू प्लांटा खातीर. हय, फॉर सेटिंग ऑफ अ न्यू प्लांट फॉर एक्सट्रॅक्शन ऑफ अ शुगर एज वेल एज द इथनॉल. हो 2 कॉन्सेप्ट आमचे आसात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे पावलं आज मुखार आमी मारीत आसात. काही गोश्टी ज्यो असतात त्यो इमिडिएटली त्यो जायना, ताका प्रोसिजर्स असतात. आमी फाल्यां सकाळी हें एकटे कोणाक जर हाडलो म्हजो बरो मागपी, फाल्यां सकाळी तुमीच लोक आहात की तेजेर अरे तो तेजो लागींचो म्हणून तुमी ताका टेंडर दिल्लें आसा. आय डोंट वॉन्ट टू डू दॅट. माय वर्क वील बी व्हेरी ट्रान्सपरंट. लेट ऑल द कन्सल्टंट मे पार्टिसिपेट इन द टेंडर. लेट देम प्रूव दॅट क्रेडेन्शियल जे कितें आसा तेजे प्रमाणे आसा त्या मताचो हांव आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचें आज काम चालू आसा. हय, न्यू प्लांटाचो कशें न्ही परत न्ही सारकें उलयलें तूं. काल ताणें म्हणिल्लें आहा की आमकां ट्रान्सपोर्टेशनाक 3.5 कोटी रिपेर करपाक 3.5 कोटी लागतात पूण ट्रान्सपोर्टाचेर आमी 4 कोटी मोडटात. ही अत्यंत चुकीची आनी फॉल्स बातमी आसा. मशिनरी चालू केली म्हणूनच आमचो प्लांट सुरू जावपाक शकना. एक्चुली आमकां जें कोटेशन दिलें प्रायमरी जो हें दिलो एक्सपेंडिचर दिलो तो ऑलमोस्ट 5.5 क्रोर्साचो आमकां दिल्लो आशिल्लो. तर आसतना आमी तें वर्कआवट केलें की बाबा आज 5 कोटी मोडून फाटले पावटी 3.5 कोटी रुपये मोडिल्ले, तेजे फाटले पावटी 2.5 कोटी मोडिल्ले आसा. ह्यो सगळ्यो आमी कितलीं वर्सां आमी कोटी मोडटल्यो. त्यो कोटी कितें झाडां लागता? ते कोणाचे तरी हार्ड अर्न मनी आसा, टॅक्स पेयरांचो पयसो आहा. वन्स फॉर ऑल आमकां सोल्युशन आमकां काडपाक जाय न्ही ह्या संदर्भान आमी तो निर्णय घेतिल्लो आसा. आनी इट वॉज डिस्कस्ड इन द एसेंब्ली फ्लोर. आनी एसेंब्ली फ्लोराचेर म्हाका दिसता सगळ्यांनी पॉझिटिव्हली ताका सपोर्ट केल्लो आसा
की लेट अस रिवायव दॅट प्लांट ऑर वी मे स्विच ओवर दॅट प्लांट टू द मॅन्युफॅक्चरिंग इथॉनॉल. हे सगळ्यांचो इवन ऑपोजिशनाचें सुद्दां हें म्हणणें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी आज पावलां मारिल्लीं आसा. शुगर केन फॅक्टरी शुगर एक्स्ट्रॅक्ट करपा खातीर मिनिमम 55 days टू मॅक्झिमम 70 days आज पास्ट हिस्ट्री जर आमी हें जर करीत जाल्यार ती आज हें केल्ली आहा. पूण 365 days आमकां जर करतलो जाल्यार दुसरो रॉ मटेरियल तो म्हळ्यार मेज, तो मेजा पासून आमी हें इथॉनॉल तयार करपाक शकता आनी दॅट मेज इज इजिली अवेलेबल एट द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट. सो तेजोय काही गोष्टी ग्रावंड एनालिसीस एज पर जेन्ना हांव स्टेटमेंट करता तेन्ना काही गोष्टी आमी थोड्याश्यो काही गोष्टी शेतकऱ्यां कडेन उलोवणे केल्ले आहा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जरी 365 days व्हडले व्हडले तितून हॉलिडे आसता, तितून ब्रेक डावन आसता, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आसता. पूण म्हजें एक हें आसता की आय एम व्हेरी ट्रान्सपरंट. हांव एका इंडस्ट्रियल सेक्टरान काम करणारो भुरगो, काम केल्लो भुरगो, काम करणारो न्ही केल्लो भुरगो, की बाबा म्हाकाय खबर आहा कितें कशें कितें करपाक जाय. फिजिबिलिटी किंवा वायबिलिटी केन्ना आसतली किंवा ताका टॅक्निकलिटी कशी आसतली त्या डिपेंड ताजेर आमचें अवलंबून आसतलें. पूण म्हजो प्रयत्न आसा की मॅक्झिमम डेज तो 365 days पर्यंत आमची ही फॅक्टरी आमची चलपाक जाय. हें म्हजें सांगपाचें तुका संदर्भ आसा. सो आय हॅव ऑलरेडी गिवन अ डेडलायन की म्हाका मुखावेलो सिजन सुरू जावचे पयलीं ही आमची फॅक्टरी आमकां उबी करपाक जाय. बट हांवें त्या शेतकऱ्यां कडेन आनी हांव फ्रिक्वेंटली तुमचे कडेन उलयतां कारण न्यू सिजन वील स्टार्ट इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर डिसेंबर. हो आमी डिसेंबर 2020 घडये हांवें म्हणिल्लें आसा की येदा कदाचित टॅक्निकलिटी त्यो काही गोष्टी मुखार जर काही प्रॉब्लेम्स येतात कारण इट इज ऑटोमॅटीक त्यो काही गोष्टी डिले जावपाक शकता. सो विदीन अ 1 year ऑर विदीन अ 1.5 years ऑफ टायम आमचें पावल आसा की तें कंप्लीट जावपाक जाय.